आज हे सेशन स्टार्ट करते पहले टुडे इज वेरी पायास डे, वेरी इम्पॉर्टंट डे. मोक्षदा एकादशीचे दिवस आणि म्हाका कृष्णाला सेव करचा मेळ्ळा आज भगवद्गीता वट्टू लोकांक सांगून. म्हणून हांव कृष्णाक आनी वट्टू लोकांक आभारी आसा. वट्टू कोण व्हड लोक आसा जे मालगड्ड आसाचे तांगेलो आशीर्वाद घेवन, गुरुला आशीर्वाद घेवन हांव हे प्रवचन स्टार्ट करता. स्टार्ट करचे पयलीं आमी एक प्रेयर सांगया, सान प्रेयर, आनीक आमी स्टार्ट. सॉरी टू इंटरप्ट. आयची सेशन 15 निमिष एक्सटेंड जावचे पुरो इति म्हणल्यार आमी स्टार्टिंग आनी टाइम गेल्लो आसा नेले आयची चॅप्टर कंप्लीट जायना तेंची आयचे 15 निमिषाक सगळ्यांनी बेर करका म्हणून रिक्वेस्ट आसा पुरा भक्तांगेली. सॉरी माताजी, सॉरी टू इंटरप्ट. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि. नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. आम्ही लास्ट क्लास अंत 4th अध्याय स्टार्ट केले आणि 24 श्लोकापासून पळयले. हे 4th अध्यायांत आम्ही कसं शिकले आजपासून 24 अध्यायापासून म्हळ्यार आम्ही 3 थिंग्स शिकले. ते 3 थिंग्स कसं फर्स्ट कंट्रोलिंग सेन्सेस, आमगेले इंद्रिय कंट्रोल करचे. इंद्रिय कशी कंट्रोल करचे खूप डिफिकल्ट. अर्जुन कृष्णाक सांगता मगेले मनच एकदम टर्बुलंट विंडापेक्षा मन में चंचलम कृष्णा इतले मगेले चंचल मन आसा. अर्जुन होट डिवोटी आशिल्लो देवालो, ताकाच कितले कष्ट जाले तेगेले इंद्रिय कंट्रोल करपाक. आमचे असले मनशाक आनीक व्हेरी डिफिकल्ट. हे कंट्रोल कशी करते शकता ती केन्ना आमी हे नाका म्हाका ते नाका डिटॅचमेंट स्टार्ट केल्यार मन ताजेर चड ओडून व्हरता. आता मी म्हणटाची फाल्यां म्हाका उपास आसा, उपासाक कसं करका, हांवें कशी खावका, कितें करका, ते हांव उपास रावतले म्हण फास्टिंग करतले म्हण चिंतल्यार चित्त ताजेर वता कसं खावचें आसा, कितें करचें आसा. ते सोडून फाल्यां एकादशी आसा हांव उपास करता म्हण ते सोडून हांव ह्या उपवासा टायमार कसं करू शकता देवाल सेवा म्हळ्यार टायम अशी इजिली वता, कळना टायम गेले कळना. आमकां उपवास करताच बी म्हणा याद येना. हे एकादशी आनी उपवास कसले करचे आमी म्हळ्यार आमगेले बॉडीली नीड्स कमी करून आमी देवाली चड सेवा करका म्हण उपवासांनी हे करचे टू रेड्यूस अवर टायम. हे बॉडीली हातू भितर टायम रेड्यूस करून देवाल सेवे आमी चड आनी चड करचे, देवाल भजन कीर्तन चड करचे. हे हाजे मेन पॉइंट. सेन्स कंट्रोल आमी हे नाका हे सोडता हातूंतल्यान डिटॅचमेंट घेता म्हळ्यार व्हेरी डिफिकल्ट. आमी कशी हायर हाका अटॅच जाताची ताजेर आमी फोकस करता रादर दॅन आमी कसं करनाची म्हण विचार करनासतना आमी कितें करू शकताची फॉर हायर टेस्ट ते आमी ट्राय करता. आता एक हॉटेल आसात, एक सिटी भितर थोडे हॉटेल आसात. हॉटेलांक न्ही वता आमी तेन्ना एक हॉटेला टेस्ट आमकां दुसऱ्या हॉटेला पेक्षा बरं लागता, त्या नेक्स्ट हॉटेल आनीक बरं लागता. सो नेक्स्ट टाइम वता आसतना या कोणाक सांगता आसतना आमी कसं सांगता ते अरे त्या हांतू मस्त मेळटा हा ते टेस्टी उरता. हाजे मतलब आमी हायर टेस्ट खंय मेळटा थंय वताची. हे स्पिरिच्युअलिटी कसं जाता हायर टेस्ट हे खावचे हे वट्टू आमगे टांगा मात्र
इंद्रिय सॅटिस्फॅक्शन, सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. आम्ही कसने वस्तू देवा ऑफर करनासतना खाल्यारी ते सिम जाता. हे भगवंतान सांगितलेच भगवद्गीतेन. तो आम्ही कसं खाता की किती करता की ते वट्टू आम्ही देवा ऑफर करता. यत करोशी यदस्नासी यज्जुहोसी तदासी यत. आम्ही कसं कसं करतात ते वट्टू आम्ही भगवंता अर्पण करणं आम्ही त्याचे कडे हे करता. म्हळ्यार ताजे आमकां सिम लागना ती आनी आमी खंयचे कर्मबंधना बांधून उरना ती. लास्ट क्लासान आमी हे ऐकले की कसने करता जाल्यार अकर्म केल्यार आमकां बॉन्डेज उरना म्हण. सो सेन्स कंट्रोल करता जाल्यार फर्स्ट लेसन वॉट वी लर्न, सेन्स कंट्रोल करता जाल्यार आमकां हायर टेस्ट डेव्हलप करचे जाय. सेन्सेस फोकस ऑन कृष्णा सर्विस, हायर टेस्ट. त्यान कसं जाता हे लोअर टेस्टाकडे लक्ष वचना. पुढे आम्ही इतके नॉवेल वाचतशिल्ली फॉर मी फॉर एक्झाम्पल. आता ते नॉवेलांत टेस्ट ना. टेस्ट खंयच्यान येता, भगवद्गीतेचो, भागवताचो, अशी स्क्रिप्चरान टेस्ट येता. एवरी टाइम वाचता तेन्ना नवीन नवीन रियलायझेशन जाताची. त्यात नॉवेल एक पंत वाचून नेक्स्ट टाइम वाचता बोर येता. अरे हे वाचले हाची स्टोरी म्हाका वट्टू गोत्तास अशी दिसता. पण स्क्रिप्चर वाचतना केन्ना अशी जायना. सो तशी आम्ही सेन्स कंट्रोल करून घेवचे शिकता. सेकंड पॉइंट आम्ही कसं शिकली की कशी आम्ही ट्रान्सडेंटल नॉलेज हे नॉलेज आम्ही कोणा कडल्यान घेवचे आणि कशी घेवचे म्हणून. कडेर आम्ही शिकली की डिवोशनल सर्विस. हे नॉलेज घेते गेले डिवोशनल सर्विस कशी करचे. सेन्स कंट्रोल, डेव्हलप हायर टेस्ट. सेकंड आम्ही ट्रान्सडेंटल नॉलेज घेऊ का, कडेरी आम्ही आमगे डिवोशनल सर्विस सुरू. प्रभुपादान भगवद्गीतेन तो सगळं कडेन बरेला डिवोशनल सर्विस. डिवोशन म्हणून बरेल ना ताणे डिवोशनल सर्विस. सेव करका आम्ही कित्याक आम्ही इटर्नल सर्वंट्स ऑफ कृष्ण. तागेल पार्ट अँड पार्सल आम्ही. तो आम्ही तागेले कृष्णाली सेव करका. लास्ट टाइम हांव केसाचें उदाहरण दिलें. केसपणा जेवण आयल्यार आमकां बरें दिसता, बट अनलेस एंड अंटील केस आमच्या बॉडीचेर आसा तेन्ना ताका कितली व्हॅल्यू आसा. तशीची आमी कृष्णाक केन्ना पासून अटॅच्ड आसाची तेन्ना पासून आमच्या लायफाक व्हॅल्यू आसा. नाजाल्यार नो व्हॅल्यू. कित्याक नो व्हॅल्यू म्हणटा जेन्ना एक मनीस मरता, तो मरतगिरी आम्ही विचारतात हे शरीर केन्ना व्हरया, पार्थिव शरीर केन्ना व्हरया, हे बॉडी केन्ना व्हरया स्मशानाक म्हणून आम्ही नांवान आपेनात. कित्याक आपेनात, ते बॉडी म्हळ्यार तो मनीस न्ही वे. कसं जालें तो तागेले सगळें हे जालें म्हणटा तागेलें नांव घेना आमी पार्थिव शरीर म्हणटा ताका. कित्याक म्हळ्यार वन्स सोल लिव्स द बॉडी ताका व्हॅल्यू काय ना. हे पंचभूतान जाल्ले आमगे शरीर सगळे पेरिश जाता. थोडे वेळ दवरल्यार ते इट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग. हेत बॉडी वेचर आम कितले अहंकार उरता पयल्या. बट आम्ही सोला केअर केला जाल्यार बॉडी इज नथिंग. हे शरीर आमकां एक इन्स्ट्रुमेंट. इन्स्ट्रुमेंट कित्याक देवा कडेन वचक, देवाला सेव करच्याक. आता हे पळयतेर आमी नेक्स्ट श्लोका वच्चा. आयच्यान 25 to 42 पासून श्लोक घेवया. हे कसं सांगता, सॅक्रिफायसेस, डिफरंट सॅक्रिफायसेस, different sacrifices lead to एक मिनिट हाँ स्लाइड शेअर करते. different sacrifices lead to transcendental knowledge. म्हळ्यार कसने आमी सॅक्रिफायस करू आमकां ट्रान्सडेंटल नॉलेज मेळटा. आणि हे ट्रान्सडेंटल नॉलेज म्हळ्यार कशें, हे इट लीड्स टू लिबरेशन. लिबरेशन मुक्ती मेळटा. आमकां 5 टायप डिफरंट मुक्ती आसा. सायुज्य, सानिध्य, सारुप्य, सामिप्य.
सो खंयची मुक्ती जावक आमकां खंयची डिझायर उरता देव आमकां ते दिता आनी अल्टिमेटली कितें प्युअर डिवोशनल सर्वीस बी आमकां मेळटा. कृष्ण सांगता भगवद्गीतेन तू यान्ति देव व्रतान देवा पितृन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या मध्या जिनोपी माम. म्हळ्यार कसं न्ही कोण देवाक डिफरंट देवी देवताक पूज करता की ताणें तांगेर प्लॅनेटा वचपाची, कोण पित्राक पूज करता की ताणें पितृलोका वचपाची, कोण म्हाका पूज करता की पण हे वट्टू लोक कोण भूता पूज करता की ताणें भूतलोका वचपाची. बट केन्ना तांगेले पयास ऍक्टिव्हिटी फिनिश जाता तेन्ना अगेन ताणें मृत्यूलोका येता ती. बट हू वर्शिप मी मागेल कोण पूज करता ती ताणें म्हाजे कडेन येतगीर परते मृत्यूलोकाक येनात म्हण. इन 25th श्लोका देवान सांगला कृष्णान सांगला सॅक्रिफायस म्हळ्यार एसेन्शियल. सॅक्रिफायसा शिवाय काही हॅपीनेस आमकां मेळना लायफांत. स्टुडंट असताना बरे स्टडी केल्ले शिवाय मॉर्निंग स्लीप आनी आमी सॅक्रिफायस करना, सकाळी उठून स्टडी करना, आमगेले थोडे अदर ऍक्टिव्हिटीज कमी करना, स्टडी केल्ले शिवाय आमकां बरे मार्क्स मेळनाचे. when we don't work completely आणि मस्त काम करत जाल्यार 8 hours कामा hours सुद्दाची पण चड hours आमी काम करताची. कित्याक सो दॅट टू परफॉर्म अवर सेल्फ बेटर. कसने मेळचे जाल्यार आमकां सॅक्रिफायस करूं का मटेरियल वर्ल्डा बी तशीच स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक आमी स्पिरिच्युअल दिस इज व्हेरी डिफिकल्ट. पण एक पटी ते भगवत प्रेम मेळ्ळे तेन्ना नथिंग लायक दॅट. सो सॅक्रिफायस करनासतना आमकां खंयचे हॅपीनेस मेळना. आनी सॅक्रिफायस कशी करता ताणें सांगलें म्हाका तें केल्यार हें मेळटा ते मूढनंबिकेवर आमी सॅक्रिफायस करचे ना. सॅक्रिफायस आमी नॉलेज घेवका पयली आनी नॉलेज ते ऑथेंटीक आसा की ना म्हण पळोवका. नॉलेज घेवका नॉलेज ऑथेंटीक आसा की ना, नॉलेज प्रॉपर सोर्साच्यान आयला की ना म्हण पळोवन आमी घेतल्यार ते ट्रान्सडेंटल नॉलेज जाता. सो खंयचे खंयचे टायप्स ऑफ सॅक्रिफायस आसात. एक आसा द्रव्यमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ. हे म्हळ्यार कितें आमी पळयला ती की द्रव्यमय यज्ञात मस्त चॅरिटी आनी करतात लोक. चॅरिटी म्हळ्यार केन्ना केन्ना लोकांक उरता मोड ऑफ पॅशन रजोगुणात करतात केन्ना केन्ना थोडे लोक चॅरिटी केन्ना बरे मनान बी करतात थोडे लोक. आमी मस्त कडेन गेले तेन्ना पळयला ट्यूबलायट आनी दितात डोनेशन. आता ट्यूबलायटा पेक्षा तांगेर नांव ताचेर बोर्ड बरयल्लें उरता. टायल्स दिताची टायल्सा पेक्षा ताचेर व्हड नांव ताचेर बरयल्लें उरता. सो अशी मागेल्या रिकॉग्नाइज जावं का हांवें हें केलां म्हणून तशी म्हळ्यार ताका रजोगुणांत केल्ले सॅक्रिफायस म्हणटाची चॅरिटी. आमी चॅरिटी कितें करता ती ते कृष्णा शूड नो अँड वी शूड नो. दॅट्स इट. ते बरे मनान करता आनी कोण ताका हें आसा तांकां हें मेळका चॅरिटी. अननेसेसरी खंय चॅरिटी करची न्ही. कोणाक आमी चॅरिटी करतात तर लक्ष्मी दितात दूड दितात तो वचून खंय सोर आनी पिवन ते हें केल्यार ताची कर्म आमकां लागता. सो चॅरिटी करता आसतना वी शूड नो कोणा चॅरिटी करका. दुसरे तपोमय यज्ञ तपस करका. ह्या कलियुगात तपस कितें ह्या कलियुगांत हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा. 3 पंथ सांगला बृहन्नारदीय पुराणांत. म्हळ्यार कसं न्ही की आमी हरिले नाव घेवका नामस्मरणे. कलियुगांत आमचे लागीं टायम ना याग यज्ञ करचितले.
आणि आम्ही इतली पयास बी न्ही की टेम्पल बांदया हे करा मूर्ती पूजा इतली करया ते बी आमकडे पयास हे ना तो आम्ही कसं करच्या शकतात ती म्हळ्यार कलियुगांत ओनली हरी कीर्तन हरी नाम घेतल्यार ते एक तप केल्या भशेन. नेक्स्ट म्हळ्यार साधना. आम्ही स्वतःचे साधन करका कशी. सो रेग्युलेट अवर लाईफ चॅन्टिंग देवा सेवा कसं सेव करच्या जात की ते सेव करना आम्ही ते फुडवच का. सम टाइप्स ऑफ सॅक्रिफायसेस हांगा मेन्शन केला या श्लोकांत फुडे. डेमिगॉड वर्शिप म्हळ्यार देवी देवताल वर्शिप, ब्राह्मणा वर्शिप, माइंड कंट्रोल, सेन्स एन्जॉयमेंट, सेन्स कंट्रोल, चॅरिटी, ऑस्टिरिटी, मिस्टिसिझम, स्क्रिप्चरल स्टडी, प्राणायाम हे बट्टू डिफरंट सॅक्रिफायसेस लोक ह्या कलियुगात करतात. ह्यो वट्टू सॅक्रिफायस केल्यार ह्या सॅक्रिफायसाक आमी 2 टायपाक आमी डिवाइड करू शकतात. कसं ने सॅक्रिफायस ऑफ वर्ल्डली पोझिशन अँड सॅक्रिफायस इन पर्स्यूट ऑफ ट्रान्सडेंटल नॉलेज. म्हळ्यार एक आमकां हे जावका म्हण सॅक्रिफायस करचे. देवा कडेन मागून आमी व्रत दवरतात. देवा तू हे केल्यार देवा कडेन बी एक्सचेंज सिस्टम आमगेले. देवा तू म्हाका हे केल्यार हांव हे करता. सो कंडिशन घालना. एक लेक्चर हांव आयकतालें तातूंत सांगिल्लें आसा देवा कडेन अनलिमिटेड सोल्युशन्स उरतात पण आमी देवाक क्लोज क्वेश्चन दितात. देवा फाल्यां म्हाका हे आसा मातशें अशें जावं मागिल्लें म्हण. दॅट मीन्स देवाक आमी आमगे प्रॉब्लेम बी सांगतात कसं सोल्युशन जावपा बी म्हण सांगतात. मे बी देवा कडेन ताचें बरें सोल्युशन आसा बट आमगेले इतली लिमिटेड सेन्साक आमी कशी आमकां दिसता तशी मागता देवा कडेन की हे जावचें आसा म्हाका अशें जावचें करी म्हण. बट देवा कडेन आनी मस्त सोल्युशन आसा ती. सो केन्ना आमी देवा कडेन हे करता की देवाक ग्लोरिफाय करता. देवाक आमकां हे वट्टू बरी इंद्रिय दिला देवान बरे बेसिक नेसेसिटी आमकां वट्टू मेळटा म्हणून देवाक आमगेले कडेन आमगेले प्रॉब्लेम सांगून घेतले जाता देवा कडेन. कित्याक म्हळ्यार तोच जगत पिता आनी जगतपती ताणें दिवचें आमकां वट्टू. बट पयलीं वचून हांव हें करता देवा तूं म्हाका हें दी म्हण तें मागचें वर्ल्डली पोझिशना खातीर. आनी दुसरें एक सॅक्रिफायस करतात कित्याक म्हाका नॉलेज मेळो आनीक देवा ह्या नॉलेजान हांव आनी तुगेल्या लागीं येवं म्हण. सो तशें म्हण आमी सॅक्रिफायस करता आसतना आमगेले क्लियर उरका मायंड. अंतू आता 26 श्लोकांत प्रभुपादान सांगला पराग आत्मा आणि प्रत्याग आत्मा. प्रयाग आत्मा म्हळ्यार कसं न्ही द सोल अटॅच टू सेन्स एन्जॉयमेंट. म्हळ्यार सेन्स एन्जॉयमेंट म्हाका हे जावका म्हागेली इंद्रिय तृप्ती ते जावका ते. आनीक प्रत्याग आत्मा म्हळ्यार कितें इट इज अनअटॅच टू सेन्स एन्जॉयमेंट. कसं न्ही जावं देवा म्हाका देवाल नॉलेज जावका देवाल सेव करका आनी देवाल घरा हांव वचका. सो कितें डिफरंट पर्पज ऑफ सॅक्रिफायसेस उरता मेन हेची. लास्ट क्लासांत बी आमी हे पळयला. आमगेले इंद्रिया कंट्रोल करचे सिनफुल रिएक्शन कितें आमी कर्म कन्न घेवन आयल्या ती फ्रीडम फ्रॉम कर्मा आनीक ट्रान्सडेंटल नॉलेज आमकां मेळना. ग्रॅज्युअली आमी डिवोशनल सर्विसाक वयर मुखार वचचे आनी हे जन्म आमकां कित्याक मेळ्ळा ताजे नेक्टर आमी घेवचे. सो हे सॅक्रिफिशियल ज्यो एक्टिविटी आसाची ते 2 हातूंत डिवायड केल्यात कर्मकांड आनी ज्ञानकांड.
कर्मकांड म्हळ्यार कितें फ्रुटिव एक्टिविटीज हांव हे काम करता म्हाका हें मेळटा मस्त लोक आमकां सांगता ती कायकवे कैलासा वर्क इज वर्शिप आतां कोणी आमी कामां वता ती सॅलरी मेळना 5-6 months तेन्ना ताणें कायकवे कैलासा म्हणटा की दुसरी कंपनी सोदून वता ती 100% they will try for the other job कित्याक तांकां सॅलरी मेळना जाल्यार कशें काम करतली आनी हाऊ दे विल रन द होम फॅमिली सो आमी हे म्हणटात पळय कायकवे कैलासा हे सॅलरी मेळना जाल्यार ताणें करूं शकता कैलास म्हळ्यार एकीची खंय कृष्ण आसा तेन्ना 34 to 42 पासून हे सांगिल्लें आसा माया म्हळ्यार कितें आनी कसं कसं रिएक्शन्स येतात आनी कोण सुप्रीम स्पिरिच्युअल पीस मेळटा कोणाक आनीक कोण हे पीस वता वता वाटेर सम वाटेर वता तो आनी रॉंग वाटेर पडटा आनी कोणा हे नॉलेज मेळटा की हांव हे बॉडी न्ही म्हणून आनी गुरु म्हळ्यार कोण आनी फुल कृष्णा भावनामृता येतेगेरी ताका कसं मेळटा हे बट्टू एंड सेक्शन ह्या चॅप्टरांत सांगिल्लें आसा ती माया म्हळ्यार कसं न्ही माया म्हळ्यार एक मॅजीक पॉवर एक शांत लेक उरता ताजे तटांत एक झाड उरता आनी ताका बरो आंबो लागिल्लो उरता ताजी इमेज आमी उदकांत पळयतात स्टील वॉटर आंबो तांतू आसवे उदकांत आसवे ना तो झाडांत आसा ताजे रिफ्लेक्शन आमकां दिसता बट आउट ऑफ इल्युजन आमकां दिसता थंय आंबो आसा उदकांत काडटा गेल्यार आमी उदकांत पडटात सेम माया की आमकां दिसता हांगा हे आसा म्हणून बट ते थंय उरना हे मटिरियल वर्ल्ड हे भौतिक जगत आमकां रियल दिसता कित्याक म्हळ्यार हे रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिच्युअल वर्ल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिच्युअल वर्ल्ड थंय स्पिरिच्युअल वर्ल्ड रियल आसा म्हणून आमकां मटिरियल वर्ल्ड रियल दिसता बट इट इज टेम्पररी होम आनीक आमी इतले इल्युजनांत हे जावन वता न्ही हेच म्हाका हे म्हणून आमी समजून घेतात एक पण इंद्रा शाप मेळ्ळे ताका सांगले तूं पिग जावन कसल्या खातीर पिकी शाप मेळ्ळे ताका आनी तूं पिग जावन तूं ह्या भुमीचेर उर म्हण आनी ताका शापा अवधी फिनिश जाली तेन्ना ताका खर्चे आयले देवते लोक पण इंद्रान आपणाली फॅमिली करून घेतली थंयची एंड ही वॉज हॅपी आपणाले चेडवा आपणाले बायल सगळं पिगा बरो तो मस्त आनीक रावन हॅपी आशिल्लो ताका परत वचचें अशें दिसलें ना ती देवते लोकांक अशें दिसता म्हळ्यार मनुश्य जाल्ले आमकां कसं आमी इमॅजिन करूं शकताची सो आमकां 4 स्टेज ऑफ रिएक्शन्स मेळटाची हांगा reaction in the making, reaction in fructifying, reaction already achieved, and reaction what is priori. म्हळ्यार आमी कसं नाही केल्यार या आमी फ्रुट्सावर डिपेंड असल्यार कशी आमकां रिएक्शन मेळटा सो नेक्स्ट who attains the supreme spiritual peace अंतु 4th chapter अंतु 34th श्लोकान सांगिल्लें आसा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानं ज्ञानस्तस् तत्वदर्शिनः म्हळ्यार कसं नाही गुरु कडे गेल्यार कशी आमी अप्रोच करता गुरुक आमी गुरु कडेन कितें आयकुचे वता ती कितें नॉलेज घेवचे वता ट्रुथ म्हळ्यार कितें व्हॉट इज रियलिटी हू एम आय हांव कोण हांव कित्याक ह्या जगत हांव कित्याक आयला
मग कसं काम कसं आणि केन्ना हांव म्हगेलें हें सगळें फिनिश करून वता हे क्वेश्चन आमी ट्रुथ गुरु कडेन विचारता आणि कशी विचारता गुरु कडेन सबमिसिवली गुरु वचून आमी ऑर्डर दिना ती गुरु कडेन वचून विनम्रतेन विचारता विनम्रते उरका इन्क्विजिटिवनेस उरका आमकां गुरु कडेन विचार घेवचें म्हणटाची विद्या विनयेन शोभते विनय ना जाल्यार ती विद्या न्ही अहंकार आयल्यार ती विद्या न्ही ऑलवेज विद्या विनयेन शोभते विनय ना जाल्यार ते विद्या न्ही सो आमी वचून विनम्रतेन विचारका गुरु लागी कातुरते उरका आमकां शिक्षक कसं शिक्षक किती ट्रुथ हांव कोण मागेल पोजिशन कितें कृष्णा बरोबर मागेल रिलेशनशिप कितें हें मनीस कोण गुरु लागी वता ताचे कडेन हें उरका तेन्ना गुरु कितें करता केन्ना सबमिसिव जावन सरेंडर जाता ती आनी इन्क्वायरीज विचारता ती गुरु प्लीज जावना गुरु हे शिकयता सेन्सेस कशे कंट्रोल करचे ट्रान्सडेंटल नॉलेज गुरु दिता कडे डिवोशनल सर्विस कशी करचे म्हण गुरु सांगता ती आमी सर्विस करता आसतना फॉल्स प्रेस्टीज उरच्या ना आमकां अय्यो हांव इतली सेव केली आज 100% कृष्ण खुश जाला आज कसं वॉट आय एम प्लॅनिंग टू टेल हांव सेव केली म्हण लोकां सांगता आसा की कृष्ण खुश जाल म्हण सांगता आसा वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश आमी सगळे करका कृष्णाक खुशी जावच्याक करका नेक्स्ट आमी आता एक करतेर उरताची फॉर एग्जाम्पल म्हाका हांच्यान सौदी अरेबिया वचका आनी रोड आसा हायवे आसा त्या हायवेचेर वता वता आय कॅन स्टॉप म्हाका तान लागता भूक लागता या टॉयलेटा वचचे आसा आय कॅन स्टॉप आय कॅन यूज द युटिलिटीज बट आय शुड नॉट रिवर्स बॅक जाल्यार हांव सौदी पावना I have to go straight. I have to go straight to reach. I should not stop. आता मनशा कसं जाता जर ते एम गुरी ते गुरी ना जाल्यार आमी पावनाची चुक्काणी इल्लद हडगिनंते चुक्काणी इल्लद हडगिनंते कित जाता ती आमी थंय पावनात सो वी विल बी ते चंडमारुताक हे जावन आमी खंय पडू शकतात तशें म्हणून वी शुड बी फोकस्ड एम उरका आनी स्ट्रेट आमी वचका सो कोण फॉल डावन जाता ती इग्नोरंट थोड लोकांक कसं नाही सांगच्या गेल्यार तांणी म्हणटात ते म्हाका गोत आसा हे म्हाका गोत आसा ते म्हाका गोत आसा तर तांकां गोतनचें कितें सो हे क्वेश्चन each one of us should ask ourselves faithless थोड लोकांक फेथ उरना थोड लोक म्हणटाचे खंय आसा देव मरतगीर कसं जात म्हण कोणाक गोत आसा एक पंत एक पॅसेंजर प्रभुपादा बरोबर ट्रॅव्हल करत आशिल्लो ताणें प्रभुपादा विचारलें तू इतले आता कृष्ण कृष्ण म्हणता तू मरतगीर कृष्ण तू खर्चा आयला नाल्यार कसं करतकी म्हण प्रभुपादान सांगले तू कृष्णाला नाव घेना बाय चान्स तू मरतगीर तू कृष्ण दिसल्यार व्हॉट फेस यू हॅव टू शो हिम सो आमकां ते फेथ उरका फेथ ना जाल्यार फेथ असल्या पळय एक डॉक्टर तो डॉक्टर बरो म्हण ताचे कडेन गेल्यार ताणें प्लॅसिबो दिल्यार सुद्दां एक उदका इंजेक्शन दिल्यार सुद्दां आमी बरें जाताची कित्याक नंबिके ते नंबिके ना जाल्यार कसं जाता काही फायदा ना आणि डाउटिंग डाउट हे सारके हे रस्ते सारके ताणें सांगिल्लें म्हाका अशी वच म्हणून
हे गेल्या हांग पावतले की हांग सो मेनी डाउट्स एक पण सरेंडर झाले हे मार्ग बरेच पण आमकां कळले वी हॅव टू कंटिन्यू सरेंडर जावचे पयली फुल इन्क्वायरी काडून घेवची कंप्लीट नॉलेज घेयाची प्रॉपर वी आर गोइंग अंडर प्रॉपर पाथ ऑर नॉट म्हण एक पट्टी ते पाथ धरले नंतर वी शुड नॉट टर्न बॅक see who has understood that he is not this body केन्ना आमी डिवोशनल सर्विस करता की आणि आम्ही रिनाउन्स करतात हे फ्रुट्स आणि वट्टू हे मेळचे आमकां रिनाउन्स करताची तो ही अंडरस्टूड दॅट आम्ही हे बॉडी न्ही म्हण द बॉडी ओनली इन्स्ट्रुमेंट देवाकडे व्हरच्याक सो जेन हे अंडरस्टँड जाता डाउट्स आशिल्ले कंप्लीटली डिस्ट्रॉय जाता एक फॉरेस्ट ऑफ फायर आयल्यार कशी जाता कंप्लीट फॉरेस्ट जळून उडयते काडगिच्यो तशीच आमकां ट्रान्सडेंटल नॉलेज मेळटगीर गुरू कडच्यान कितें अनर्थ उरता ते कितें कर्मा कितें सिन आमी बांदून घेवन आयिल्ले आसाची ते कंप्लीट बर्न जावन आमकां स्पिरिच्युअल प्रोग्रेसा हेल्प जाता आनीक आमकां द बॉन्डेज उरना रिएक्शन ऑफ द वर्क उरना सो आतां गुरू आमी चूज करता म्हण सांगताची गुरू गुरू म्हळ्यार कोण कशी उरचे जाय तो सेल्फ रियलायज्ड उरचे जाय सेल्फ रियलायज्ड म्हळ्यार कितें हांव कृष्णाल सर्वंट म्हण सेल्फ रियलायज्ड उरचे जाय ज्ञानिनः आणि तत्वदर्शिनः आणि ताका हे सीन द ट्रुथ कसं ट्रुथ कृष्णा इज द सुप्रीम आणि कृष्णा इज द प्रोप्रायटर हे ट्रुथ ताणें पळयली उरका आणि हे नॉलेज ताणें दुसऱ्या दिवचे येवचे जाय ताका सो तसली गुरू आणि तो गुरू कोण परंपरेच्यान आयिल्लो उरच्या परंपरागत गुरू परंपरा उरका मदीं चेकले उठून येवन हांव गुरू आज म्हळ्यार त्या गुरूक आमी बिलीव करचे ना सो one is well established in self knowledge and one is undoubtedly above the bondage of actions then matra this is the one can progress in krishna consciousness and the action samka action reaction nullify जातात so आता चॅप्टर 4 अंत आमी कसं पळयलें म्हळ्यार नॉलेज आमी कोणाकडच्यान घेवचे जाय नॉलेज घेवन ट्रान्सडेंटल नॉलेज घेवन कसं करचे जाय डिवोशनल सर्विस आणि इग्नोरंट पर्सन डाउटफुल पर्सन हांकां हे नॉलेज केन्ना मेळना एक पंत मस्त लोक आसात देवा फॉर्म आसा म्हण तुमकां कशी खबर आसा की म्हण विचारतात लॉर्ड हॅज द फॉर्म म्हण तुमकां कशी खबर आसा देवा हेत रूप आसा म्हण तुमकां कशी खबर आसा म्हण विचारतात पंत एक आमगेलो महाराज ट्रॅव्हल करच्या गेलो अँड ही वॉज इन ट्रान्सिट वयतांत तो बसून ते चांट करताले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ते चांट करता आसतना तांचे सेक्युरिटी हेड उरतले तो येवन म्हणचे लागलो खंय तुका देव आसा तूं हे बसून करता देव आसा तुगेले देवाक आकार आसा अशी कशी बिलीव करचे जाता की म्हण पहिले तागेले सगळे वाद संवाद हाणें आयकून घेतले महाराजान स्वाम्यान मागीर तो काय तागेले प्रेयर टाइम जाले प्रे करच्या गेलो ताणें 5 पंत प्रेयर करताचे दिसात तो प्रे करच्या वतेगेर ते आयल तेन्ना महाराजान स्वाम्यान विचारलें की ताका तूं प्रे कित्याक करच्या गेलो ना आमकां सांगला प्रे करच्या जाय म्हण आमगेल्या ग्रंथा भितर सांगला तूं प्रे करता देव तुका वॉच करता की म्हण हय देव आमकां वॉच करता देव तुगेले प्रेयर आयकता की वय आयकता देव तुजे कडेन रेसिप्रोकेट करता की तुका हॅपीनेस मेळटा की वय
तेन्ना स्वाम्यान सांगलें की देव तुका पळयता, देव तुगेलें आयकता, देव तुजे बरोबर रेसिप्रोकेट करता. म्हळ्यार देवा दोळे आसा, देवा कान आसा, देवा सगळी फॉर्म आसा जी म्हणून कडेर तो खुश जावन ताका स्वाम्याक एक वॉच हाडून दिली. वॉच म्हळ्यार क्लॉक. दिस इज फॉर यू टू प्रे ऑन टायम. ती अशी वितंड वादा भितर आमी वचना. आमगेले बिझनेस कितें, आमी कसले बिझनेस हांगा आयल्या ते करका, फिनिश करका आनी वी शुड गेट आउट ऑफ इट. एक पंत, एक मनीस मस्त ताका मस्त काम उरता, ताजे एकले कडच्यान जायना. तो एक स्वाम्या कडेन वचून प्रे करता, म्हाका एक मनीस दी सो दॅट तो म्हाका हेल्प करू हे वट्टू कामांत म्हण. तेन्ना तो सांगता हांव तुका एक जिनी दिता, बट एक कंडिशन, ते जिनी फ्री उरल्यार तूं खातलो. यू हॅव टू गिव हिम कामा मागचे काम, कामा मागचे काम, एका फाटल्यान एक तूं काम दितेर उरता ताका म्हण. तो म्हणटा यो म्हजे कडेन मस्त काम आसा, नो प्रॉब्लम, हांव ताका काम दितेर उरता म्हण घेवन वचता त्या जिनीक. पयली मस्त कितले कितले कल्टिवेशन करता उरता ताका, शेतांत काम उरता ते दिता. तो जिनी विदिन सेकंड्स फिनिश करता. 2 घर बांद रे म्हणटा, बांदून जाता, ಒಟ್ಟು काम करून जाता. 2-2 सेकंड काम कर, आनी काम दी म्हणून विचारतेर उरता तो. तेन्ना हो भिता, ताणें कांय काम ना दिवचें ताका. कितें करतलो तो कडेर येवन तो जाल्यार खाता. सो तो येवन स्वाम्या लागीं विचारता, स्वामी म्हजे कडेन आनी कांय काम ना, तो म्हाका खातलो, कशी तरी करून म्हाका प्रोटेक्ट कर म्हण. तेन्ना स्वामी ताका सांगता, तूं ताका एक लॅडर घालून दी, एक निसण म्हणटा निसण घालून दी आनी ताका सांग तूं वयर चड तग्गू देव, वयर चड तग्गू देव, हें काम तुका. आनी केन्ना आनी कितें काम आसा हांव तुका आपयता म्हण. तशीच आचार्यगण सांगता जी आमी केन्ना आमकां हे भौतीक कितें काम उरता, काम करचें जाय, केन्ना आमकां मातशें फ्री टायम मेळटा, हे निसण लॅडर चडचें आनी लॅडर देंवचें म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्र जपचे कायम. केन्ना आमकां मातशें टायम मेळटा, देवा बद्दल चिंतन करया आनीक कसं तें म्हणून शिकून घेवया. महामंत्र म्हण्या, हरे कृष्ण महामंत्र हे कलियुगाचे महामंत्र ते. अशें केल्यार आमगेलें मायंड टर्बुलंट विंडा सारकें आशिल्लें मायंड आमी कंट्रोल करचें साध्य आसा. आतां 4th चॅप्टर रिकॅप करता कंप्लीट हांव. कसं शिकलें आमी 4th चॅप्टराक. 4th चॅप्टर आमी फर्स्ट इटर्नल एज्युकेशना बद्दल शिकले. इटर्नल एज्युकेशन म्हळ्यार कितें, कोणाच्यान घेवचें जाता, कोणा कडच्यान घेवचें जाता आनी हें वट्टू म्हळ्यार कितें म्हणून. आमी कोणीय मनशान हे नॉलेज घेवचें जाता, बोनाफायड परंपराच्यान आयिल्ली मनशा कडच्यान घेवचें जायी आनीक देव केन्ना हाजेर येता, यदा यदा हि धर्मस्य आनी परित्राणाय साधूनां. हे 2 कारणा खातीर देव ह्या भौतीक जगता येता. आनी कितें मिसकन्सेप्शन आसल्यार कृष्ण ताका काडून उडयता. आनी कशी आमी रिएक्शन्स, इवन आमी सायन्सांत फिजिक्सांत शिकतात, एवरी एक्शन हॅज गॉट इक्वल एंड अपोजीट रिएक्शन म्हणून. ते रिएक्शन आमी कशी हे नासतना पळोवचे म्हळ्यार आमी अकर्म करता. 3 टायप्स ऑफ कर्म आसा ती कर्मा, विकर्मा, अकर्मा. सो आमी अकर्म करता. अकर्म म्हळ्यार कृष्णान सांगिल्ले कर्म, कृष्ण सांगता आमकां ते आमी करचे. कडेर सॅक्रिफायसीस, कशें खंयचे डिफरंट सॅक्रिफायसीस आसात ते. तातूंत टॉप मोस्ट सॅक्रिफायस म्हळ्यार कसो न्हय, चॅन्टिंग, रिडींग एंड सेन्स कंट्रोल. हे व्हडले सॅक्रिफायस. आमगेलें मन आमी केन्ना एंगेज दवरता. एंगेज ना जाल्यार हांगा ते वता. हांव आतां बेरिनान तसो आतां म्हगेलें मायंड हांगा एंगेज ना जाल्यार 2 मिनटां ते इंडिया पाविल उरता. मिनीट बी न्ही, सेकंड्स, फ्रॅक्शन्स ऑफ सेकंड्स. सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मायंड कंट्रोल. जेन्ना आमी मायंड कंट्रोल करता, जी मायंड भगवद्गीतेंत सांगिल्लें आसा मनःषष्ठान इंद्रियाणि. आमकां 5 इंद्रिय आसा गोत आसा, पण भगवद्गीतेंत कृष्ण सांगता 6वी इंद्रिय बी आसा मना म्हणून, मायंड.
आणि थंच्यान वट्टू सगळं हे स्टार्ट जाता. सो माइंड कंट्रोल आम्ही पयली करका. सो हे 4th चॅप्टरात हे ट्रान्सडेंटल नॉलेज हे ज्ञान घेऊन आम्ही प्रॉपरली आमका कसं करका हे जीवनाचे महत्व किती हे शरीर आमका मेळला हे शरीराचे सारखे उपयोग प्रॉपर उपयोग कशी करचे म्हण हे अर्थ करून घेऊया. आणि कृष्ण भावनामृतात कृष्णाबद्दल ऐकत तर आम्ही फुडी वचा देवाल सेव करया. आम्ही वट्टलो करतात वी आर पयास कित्याक आम्ही ह्युमन बॉडी मेळ्ळा आमका. ह्युमन बॉडी मेळ्ळा बिकॉज वी हॅव डन सम पयास ऍक्टिव्हिटीज. ताजे जन्म आमगेले आम्ही सार्थक करून घेऊया. हरे कृष्णा. जय शिल प्रभुपाद. कोणाक कितें क्वेश्चन असल्यार निमगुवेत. हरे कृष्णा. कोणाक कसं क्वेश्चन असावे या कोणी ऍड करचे जाय या 4th चॅप्टर कितें ऍड करचे आसा. मे बी आय हॅव फॉरगॉटन समथिंग ऍड करू बी जाता. हरे कृष्णा. काय विचार ना म्हळ्यार 2 अर्थ एक तरी कंप्लीट अर्थ झाला एक तरी काही अर्थ झाला ना म्हण. सो हरे कृष्णा. म्हाका दिसता आसा सगळ्यांके दोन्हीच्या नाही सुरवेरचे अर्थ पुरा अर्थ जाला म्हणाल अंत आसा म्हणून इतली लायकोर नो संगील आसा 4 अध्याय. वर्गे सुष्मिता सखी माताजीना ऐकलेले थम्स अप पुरा येता आसा क्लास लायक आशिल्ले म्हणून. कमेंट बॉक्सान तू व्हेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड कमेंट्स येता आसाची त्यांची सगळ्यांके तृप्ती जाला म्हणून मना करून घेता आसा. आजी गीता जयंती जावन तुमका सकाळी तुकून गीता महात्म्या विषय ऐकूचे संजय तपास तुमगेला रेग्युलर सेशन 4 अध्याय कंप्लीट केलेला आसा. येवचे सोमार तुकून आम्ही 5 अध्यायान तुकून मुखार सुया. 5 संजय शनिवार संजय 7:45 इंडिया टाइम 7:30 मधुपति 7:30 की 7:45 फाईच्या डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी थंगेला प्रवचन आसा. त्यांनी एडवेंट ऑफ भगवद्गीता विषय सांगवत आसाची आम्ही मस्त नमुने ऐकून आसका भगवद्गीता विषय जाल्यार तांगेल मुखांतरा तुकून हे ऐकूचे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळचे भारी लायक तेंची भाई आम्ही वेट करूया 5 खातीर क्लासाक प्रवचनाक. आजी सगळ्याले परमिशन आस म्हण जाल्यारी आयच्या सेशन हांगा कंप्लीट करूया. नरसिंह प्रणाम म्हणून. नमस्ते नरसिंहाय. प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपो रक्षः शीलतंकानकालाय इदो नरसिंहो भरतो नरसिंहो
यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृंगम् कलिका हिरण्यकशिपु तनुबिम्बम् केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद भक्त विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय गीता जयंती महोत्सव की जय शीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे